हांव अविनाश सरदेसाई, वार्ड नंबर 2, आकेबाईस विलेज पंचायत. तो कितले पंच आसा तुमच्या पॅनलाचे? आमचे टोटल 9 पंच. निवडून कितले आले? 9 भितरले आमगेले सद्याक 6 जाण आयल्या. 6 जाण आले. 6 जाण आमचे बरोबर आसा. जर पंचायत करता तर हय, पंचायत शिवर करता. किती प्लॅन आसा तुमचो पंचायतीचो? आमचो सरकार आसा, आमचो आमदार आसा, आमी बीजेपी पॅनल आमगेले. आमी आमदाराक धरून सरकाराक धरून जे कितें डेव्हलपमेंट उरलें ते सगळें करतले. कितें उरला तुमकां? जायते उरला. बारीक कचऱ्याचे प्रॉब्लेम आसा, मागीर गटराचे प्रॉब्लेम आसा, बारीक बारीक प्रॉब्लेम आसा. फाटल्या बॉडीन काम केलें आसा जायती, ते फुडले आमी कंटिन्यू करतले आनी कामां बरी करतले 5 वर्सां. सगळे यंग आमगे नवे चडशे आयिल्ले आसात. सगळ्यांक काम करपाची उमेद आसा. भरपूर काम करून दाखयतले आमी. थोडे यंग तुमच्या पंचायतीन बसून पयलीं यंग म्हणून बसताले ते ते आतां तूं यंग म्हणल्यार ते पयलींचे ओल्ड आसा ते सगळे गेले. सगळे न्यू फेस आयले आनी काम करपी फेस आयले. वॉर्ड नंबर 4 बशिल्ली आनी हांव चडान चड मतान आयिल्ले सो ऑपोजिशनान आमचे बद्दल खूब कितें प्लॅन करून खूब वायट केल्लें आशिल्लें. येवपाचेंच ना अशें तेणी प्लॅन केल्लो आशिल्लो. बट सगळ्यांनी म्हजेर विश्वास दवरून आज म्हाका खूब चडान चड मतान म्हाका निवडून हाडिल्ले लागून सगळ्यांक हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव पंचायतीक डेव्हलपमेंटाक लागून आयिल्लें आसा. थंय जो मागे वाडा सगळे जे काही बारीक काम उरल्यात ते सगळे हांव करतले. डस्टबिनाचे जे इश्यू आसा मेन आमकां ते म्हाका करूंकूच जाय म्हणून हांव ट्राय करतलेच, म्हजे 100% करतले. आनी कितें आसा ते बारीक सारीक करतले म्हणून हांव सांगपाक सोदतां. खुबशे आमचे एरियेक ओपन स्पेसीस आसा ते डेव्हलप करपाचो एक म्हाजो विचार आसा. तशेंच एक बालवाडीचो प्रोजेक्ट आमी अर्दोसो काम केल्लो आसा लास्ट इयरा. तो आतां आमकां कंप्लीट करपा जाय. म्हणजे तो जागो मेळपाचो प्रोसेस आमी स्टार्ट केल्लो. तो आतां फुडलो जागो घेवन थंय ती 2 बालवाडी एक उमेद सेंटरच करपाचें आसा. दुसरें एक म्हाजे मनां विचार आसा आनी आमी मातशें थोडेचेर कामूय केल्लें. आमचो जो ओव्हरब्रीज रावंड फोंड ब्रीज आहा पळय थंय इल्लोसो जागो आहा. थंय एक मिनी मार्केट घालपाचो असो विचार आसा. तो आमी मुखार व्हरपा पळयतले. आनी अशें बारीक सारीक थोडीशी कामां आसा तेजेरूय आमी काम करतले. आनी आमकां आमचे जे वांगडी आतां सगळे बरे, हांवूच एक तितून ओल्ड आसा, बाकी सगळ्याचे सहकार्य आमकां मेळटले आनी बरे तरेन आमी काम करतले. आनी आमी एक आमची आकेबाशी मॉडल विलेज अशें करपाक पळयता. आनी आमकां आतां आमदाराची साथ आसा. लास्ट टायम आमकां आमदाराची मातशी तितलीशी साथ नासली. आतां उल्हास आसा. ते आमचे आकेबाशाचेर तो खुबसो आमकां उपकार आहा. ते झेडपी आसतना तेणें आमकां खुबशीं कामां दिल्लीं आहा. आनी हेजे मुखार तो ही मोठी मोठी जी कामां आसा आमची तीय तो करतलो अशें आमकां तेजे बद्दल सामको ठाम विश्वास आसा. आनी हें आमी एक मॉडल आमची विलेज करतले हें आमकां सारकें पक्का आसा. प्रदीप आचार्य, वार्ड नंबर 9, पंचायत आकेबाशी. कितें प्लॅन आसा तुमचो वाडाक? म्हणल्यार म्हगे वार्डान कांयच काम जावना लास्ट 5 years. सो हांव ते सगळे करतलो. करपाकूच जाय म्हाका. कसले कामां उरल्या तुमचे? काय म्हणल्यार गटाराचे, कचऱ्याचे सगळे चडशे कामां उरल्या पेंडींग आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.